सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरया, दुनिया देवाक वखाण दिवया, आनंद आमचो ताका सोवया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, दैवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवूट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणींनो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आमी शेवटी ह्या उत्सवान वांटो घेता. 10 उपदेशांचेर आमी नियाळ केला. हो नियाळ आमी भाग्यवान जेरोमाच्या जिवितान पळयता. पवित्र पुस्तकाचो मोग करून तातूंत आसलेली क्रिस्ताची तत्वां आपल्या जिवितान पाळून आपल्या जिवनांतल्या क्रिस्तांक साक्षी दिली. तर हे परबे सुमयार आमी ताचे देख घेवन क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून ताचे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. जेजू, तुजी उतरां आमच्या पावलांक उजवाड. कांय बरी उतरां ही. आपल्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत कशें जावचें, आमचीं पावलां कशीं आमी मारचीं तें देव आमकां उक्तें करता. देवाक ताच्या उतरा खातीर दिनवासुया. ताचें उतर आमकां पावचे खातीर ह्या उतराचो अणकार करूंक भाग्योन जेरोमांक ताणें विचून काडलो. ह्या भाग्योता खातीर देवाक आमी दिनवासुया. कितलो तोकूस घेवन आख्खें पवित्र पुस्तक आदलो करार तसो नवो करार ताणें अणकारलो. देवाचे उपकार आमी आठोवया आनी ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी चलूंक आमकां ताची कृपा मागतना, त्याच्या उतरान आमी चलतल्या म्हूण ताका भास आमी दिवंक वेतना पयले सुवातेर भाव भयणीनो आमकांच आमी उगडास करुया. आमी जायते पावड्यान देवाक सांगलां तरी आमी चुकल्या. ताच्या उतराच्या उजवाडान चलूंक आमी जायते पावटी भाव भयणीनो आमी चुकलेलीं आसा. ह्या वेळार हे मिसाचे भेटेक तयार जावचे खातीर ह्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचरून सांगता.
मनान चिंतून आनी तोरान उचलून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बगेवन सदांच संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकडूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaglutko, somia kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko, somia kaglutko. Somia kaglutko. Mój Mateva, utsorgi ani shanti taja ishta sansari, sorvespora deva, sorgi charaya. Sopudvira deva deva baba, ami tuka namaskar kotam, ami tuka dilvastam, tuja tor voi baba pasam, ami tuka vakandam. Moi madevang utsorgi ani shanti tacha ishtam sansari. Somia Jesu Krista Papa Jaya Glasputa. Somia Deva Deva Chishilye Tu Sansarache Pagatan Amchi Kaklut Kaklut Kut Tu Papa Jaya Sviak Poslai Amche Magne Aikunge Moi Mandeva Utsorgi ani shanti tacha ishtam sansari. Kita povitratmya sangati Deva Bapa Ci moi men Jesu Krista. Ek los tu povit, ek los tu ishvor, ek los tu pormitzvor. Moi Mandeva utsorgi ani shanti tacha ishtam sansari. Amen. Prartuya Devaच्या मोगाला बापा भाग्योद चेरो माग तुझ्या यादनिका पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आणि या तुझ्या उतराचो खोतकोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटोयलूय. हेच तुझे उतर जावं आमच्या बुकेल्ल्या ओतम्याक सुबाम पड पोसोण आमच्या तानेल्ल्या खाडाक शिबे उदो आमचे शिणीच्या रस्त्याक पोर जोडी तुझो बाळ. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजो क्रिस्त वरवी तो खरो देव तुझी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवड चोरयता सासनाच्या सासना. आमेन. पयलें वाचप
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप। म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, तो आपल्या दाका मोल्याचो मोग करता। ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत। एका भोव पिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाक मोलो आसलो। ताणें तो खोडलो आनी गुंडे काडून नितोळ केलो आनी थंय उठून दाखवाली लायल्यो। ताचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली। ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो। तर आतां जेरुसल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजें आनी म्हज्या दाका मोल्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता। म्हज्या दाका मोल्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांवें करिनासतना रावलां, तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो। तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें, आतां म्हज्या दाक मोल्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां। हांव ताचो आडो मोडटलों आनी ताका खावन नाच करतलीं। तो माडोवचे खातीर ताचीं दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तोला माडयतलीं। तो भेंडी नासतना आनी खोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिरकुटां जातलीं आनी कांटे खुंटे वयर सरतले। कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलों। पळय, इस्रायेलाचें घराणें, होच तो दोलबारांच्या सर्वेस्पराचो दाक म्हणलो। आनी जुदाचीं मनशां म्हळ्यार ताचे अपुरबायेचें झाड। तो नितीक रावतालो, मेलें विखरायलोलें रगत, प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बुबू। देवाचें उतर हें देवाचें उपकार। आमचो जबाब जातलो, इस्रायेलाचें घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाक म्हणलो। इस्रायेलाच्या घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाक म्हणलो। इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली, राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली। तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले, नदी पर्यान विस्तारलेल्यो तिच्यो आंखऱ्यो। जबाब, इस्रायेलाचें घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाक म्हणलो। कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले, वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाखो काडटात। रानदुकर पोले कसो दुस्पोट करता, शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच करतात। जबाब, इस्रायेलाचें घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाक म्हणलो। दोलबारांच्या सर्वेस्पराक आमी प्रार्थन मागतां, आमचेशी परतून ये, स्वर्गार थावन नदर मार, हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये। तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ। जबाब, इस्रायेलाचें घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका म्हणलो। आनी कदींच तुजे सोरशिलीं आमी कडसरून वेची नाव, आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव। दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर, तुज्या मुखामलाचो परजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली। जबाब, इस्रायेलाचें घराणें, होच तो सर्वेस्पराचो दाका म्हणलो। दुसरें वाचप, भागिवंत पावलून
फिलिपकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्त जेजू सवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें मनाचें प्रमाणीक निर्मोल अपुरबायेचें किर्तीवंत गुणेस्त श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत गोलोयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पालात आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. देवाचें उतर हें देवाचे वोडकार. Sorvesporak, zoj, zoj, sorvesporak, sorvesporak, zoj, zoj. Sorvesporak, zoj, zoj, sorvesporak, sorvesporak, zoj, zoj. Kiedy vorte udar pon, amcia somnia Jezucie. Ami gresauce catir, apun salo durbon. Sorvesporak, zoj, zoj, sorvesporak, sorvesporak, zoj, zoj. Sorvesporak, zoj, zoj, sorvesporak, sorvesporak, zoj, zoj. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sombia. जेसून पोरोम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एका दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो, तातूंत गाणयांक एक कोळंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांच्या कुंबळ्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वन ओदीक आनीक तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळयोवन कुलवाड्यांनी आपले भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनीक तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जेसून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कुणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां, तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटोच देवाचें राज देव
तुमचे कोडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakane tuka Krista. भाव भयणीनो, भाग्यवंत जेरोमाची परब समरुंबूंक आमी एकटवलेले आसतना सोबीत देवाचें उतर आमी आयकले. पयलें वाचप आमकां एका धाका मोड्याची खबर सांगता. एका दोनयान आपल्या बाटांत एक धाका मोडो रोयलो. जायत्या पुरबाईन ताणें ताका सांबाळलो आनी आपल्या बरीं फळां मेळटलीं म्हूण आशेन रावलो. हें आमी आतांच आयकलां. भाव भयणीनो, आमचो एक एक गोराबो आमी जोण एकलो आमी जावन आसा देवाचो मोडो, धाका मोडो. गोराबो गोट्टावन ती आमी न्हय, पूण देव आपलें आपोवणें एका दादल्याक आनी एके अस्तुरेक दिता आनी ताच्या आदारान आनी आशिर्वादान लग्नाच्या संस्कारांतल्यान एक गोराबो घडोवन येता. धाका मोडो देव रोयता. देवाचेच येवजणेन आमी गोराब्यांत जल्माक येता. आमच्या जिविताचो धाका मोडो देव घडोवन हाडटा. पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां पिकाड दोंगर, तो खोंडलो, मिनार बांदलो ह्याच्या वाचपांतलीं उतरां. ह्या उतरां उदेशी देव आपूण एका गोराब्या विशीं आनी एका मनशा विशीं कितली चतुराय घेता तें आमकां दाखयता. आमचें जिवीत, आमचो गोराबो म्हळ्यार देवाच्या मोगाची बांदावळ. जाल्यार आमी एक विचार करुया. देवान तर इतले पुरबायेन आनी मोगान आमचे गोराबे घडल्यात जाल्यार आमच्या गोराब्यान तशें आमच्या खास जिवितांत रानवटी दाखोव कश्यो उपजतात. देवाचो शीण आमी आयकला. म्हज्या धाका मोड्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांवें करिनासतना दवरलें. आमी जोण एकल्यान आवय बापायनी आनी भुरग्यांनी होच विचार करचो. देवाक आनी कितें म्हजें सोबें देवान आनी कितें म्हजें सोबें करचें आसलें. कित्याक म्हज्यो रानवटी दाखोव देवाक मेळ्ळ्यो आनी बऱ्यो दाखोव ताका कित्याक मेळ्ळ्यो ना. हीच आदल्या कोरोरांतली बोपार चालू दवरून जेजू आपल्या शुभ वर्तमानांत सांगता. देव बाप आपल्याक बऱ्यो दाखोव मेळचे खातीर जायते आपले प्रवादी आनी दुसरे भाग्यवंत मनीस धाडून पोरजेचीं काळजां जिखून घेवंक वावुरलो. पूण तो सोदतालो तें फळ ताका मेळूंक ना. देखून शेकी देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. हो ताचो पूत आमचो सुमी जेजू क्रिस्त. तो मनीस जावन आमचे मदें येयलो आनी आमचे पासत मेलो. हो आमचो आलोना तसलो बाबाळ. तो आमच्या लागीं उलयला, उलयीत आसा
आनी जायत्या ओचोऱ्या उदेशी आपली पदवी ताणें आमकां दाखयल्या. हें नाकारूंक आमी कोण तयार ना. एके फावटीकूय भाव भयणो, एक धोंदेकार भायल्या गांवांत आसतना ताका एक नाजूक मोती दिसलें. तें सांजेच्या वेळार सगळेंच परजोळटालें. तें जायतें म्हारग आसलें, तरी आपले बायलेक आपल्या मोगाची खुणां दिवंक तें मोती ताणें विकतें घेतलें. घरा पावना फुडें ताका तें केन्ना काय आपले बायलेक दाखोवचें जालें. सांजेचो वेळ तो. मोती उगडलें, पूण तें आतां परजोडोन आसलें. तो सारको दुखेस्त जालो. आपल्याक फोटो येयलो काय म्हूण तो चिंतूंक पडलो. दुसरे सकाळीं उठून ताणें परतून तें मोती भायर काडलें आनी ताची चवकशी करूंक लागलो. तेन्ना ताच्या पोंदाक अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. हांव जर परजोळटलें जाल्यार म्हाका दिसाचें ओताक दवरूंक जाय. तें वाचना फुडें ताणें तें त्या दिसाक भायर ओताक दवरलें आनी ते रातीक ते आदले भाशेन परजोडलें. भाव भयणो, आमी तर परजोळटल्या एक घोराबो कसो, एक आवय बापूय कसो, एक धूव वो एक पूत कसो आमी तर परजोळटल्या. आमकां सगल्यांक देवा बापान आपल्या पुता वरवीं कोडीत केलां. त्या उतराचें ओत एकदम गरजेचें. ह्याच खातीर बाग्योन झेरोमाक देवान खरीत भाशेन विचून काडलो. पवित्र पुस्तकाचो अणकार करूंक आनी ताची इस्कुटावून आमकां समजणी दिवंक. झेरो म्हणो पवित्र पुस्तकाची ओळख ना, ताका क्रिस्ताची ओळख ना. ही उतरां आपल्याकूच पयर लावून एक प्राचिताचें जिवीत तो जियेलो आनी असलें मन आसलेल्या थोड्या बाग्योत मनशांक घेवन ताणें एक धर्मीक समुदाय घडलो आनी बेतलेहेमांत पेणे केलें. यात्रेकारांची आनी भुरग्यांच्या शिक्षणाची ताणें जायती काळजी घेतली. धर्माचेर आनी धर्माचे शिकवणेचेर आड कितेंय येयल्यार तो बारी झुजलो आनी शेकी आपले निमाणे दीस प्राचिताच्याच मनान एके दोलीन ताणें सारले. बागेवन जाकोब आपले चिटींत आमकां शिकयता. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. आनी त्या फुडें आमकां शिडकावन सांगता, सगळें मेडेपण आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात. देवान तुमच्या काळजांनी आपलें उतर भोंपलां आनी हें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता. तर हें उतर खावतीकायेन मानून घेयात. गेल्या म्हयन्यांत ज्यो खबरो आमी आयकल्यो आनी वाचल्यो वो दुसरे कांय गजाली आमी वॉट्सॅप वो यूट्यूबाचेर पळयता, त्यो भाव भयणीनो आमच्या भावार्थाचेर सारक्योच आड. त्यो दिसाळ्याचेर आयल्यो म्हूण वो समाजीक प्रसारण वाहनांचेर दिसल्यो म्हूण आमी जाणोवंक जावंक पावता. पण कितल्यो असल्यो कोरण्यो आसात गाय आमी आमच्या जिविताचेर काडूंक कित्याक काडचो. एक बरो आनी खुशाल घोराबोतूर दर एके घोव बायलेची स्वप्नां.
येसवोद भुरगीं दर एके आवय बापायचे उमाडे, बरें शिकोवप आनी एक बरी नोकरी एका तरणाट्याची आस, जाल्यार बरें तें आमी आवडटा तर बरें तें आमकां कित्याक मेळना? हाचो जबाब आमचेर जोण एकल्याचेर दवरलेलो आसा. एक विचार आमी करूंक जाय तो हो, म्हजें काडीस देवाच्या उतरान भरलां वो संवसारांतले फुटकिरे आशेन भरलां? म्हज्या भितर देवाच्या उतराचो उजवाड परजळटा वो तुय काडूंक पडलेलो आसा? म्हजें संवसारांतलें जिवीत म्हज्या सासणाच्या जिविताची तयारी, म्हजें काडीस म्हाका ओडटा ते वाटेन हांव चलतलों. संवसारांतली आस जाल्यार देवाच्या उतराचेर तारलेलो बरो मारूग आमकां एक आडकोड. पूण सात्वीक जिवीत तर म्हजी आस जाल्यार देवाचें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड. हाकाच लागून देवान आपल्या उतराचो धूप आमचेर घातला आनी ह्या धुपाच्या नेटान आमचे भितर आसलेलें वायट लासून उडोवंक आनी सात्वीक जिविताक वेंग मारूंक हीच जावन आसा देवाची येवजण आमचे सोबे. ती फुडें व्हरूंक बागेवन पावलू आयज आपले चिटींत आमकां अशें सांगता, मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात आनी आमा मनशांचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता सोबें राखतली. कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मोळ, ओपुरबायेचें, किर्तीवंत, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडोवयात आनी शांतीचो देव तुमचे सोबें आसतलो. हे पुर्बेचो फूड कसो दर एका घोराब्यान मागणें करूंक आनी वांगड्यांनी बरोबर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक. सेवे उदेशी आमचें जिवीत पेल्याच्या मोगान बोल्लेलें जावंक, बोगसोण्यांतल्यान एकवट बांदून हाडूंक आनी मागण्यांतल्यान आमच्या जिविताक नवो आकार दिवंक. बागेवन जेरोमांक फुडें घालून देवाचोच आदार आनी ताचीच प्रेरणा आमकां मागुया. देवाचें उतर आमी आयकलां, तर ताका आमचो भावार्थाचो जबाब दिवन बरोबर आमी सगळीं म्हणुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आतां भाव भयणो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
बागीबॉन जेरोमाची देख घेवन देखीवन प्रवादी जावं देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या बऱ्या वावरांतल्यान जेजूक साक्षी दिवंक पावोवंक तांचे पासत मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी बागीबॉन जेरोमाच्या आसऱ्या खाल जियोतलीं फिरगोसकारां कशीं ताचे देख घेवंक पवित्र पुस्तक सदांच वाचूंक तातूंत आसलेली शिकवण आमच्या जिवितां आपणावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमकां सोर भासांचे पिडेंतली निवार म्हूण बागीबॉन जेरोमाचे मोजोती बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. एक घोडी ओगीच रावन भाव भयणो आमच्या जोड एकल्याच्या गरजां खातीर मागुया. भोकरून आमची तरणाटीं ही आपली वाडटे पिरायेर आसतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान ती वाडूंक बरीं तत्वां आनी शेगूण तांणी आपणावंक आमच्या घोराब्यांनी आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन वयर चडोवंक बऱ्यो सवलती ताका दिवंक बरी शिकवण तांणी तांकां दिवंक आपल्या आवय बापाय सगळें रिस्पेद आवय बापायचो विस्वास आपल्या भुरग्यांचेर सदांच आसूंक पवित्र पुस्तकाची आमकां सगल्यांक आस दी म्हूण दुसऱ्यो आमच्यो गरजो आसात. कोण कश्ट होतात कश्ट होत्यांची सेवा करतात. एक कोवीड पिडेक लागून कश्ट होतात तांकां सांबाळ. आमच्याय गांवांत कोण कोण मेल्यान एक पिडेक लागून आनी दुसरी तांकां सासणाचें जिवीत फाव कर म्हूण आमी मागुया. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. Amka portu
आमचे काळजातलो नाकांचो रोस बदलतलो जेजूच रगत तो जातलो जेजू आमकां पिवोवन दितलो आमचो आत्मो तादो जातलो मोशे भाव भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोवळ त्या देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भाग्योदचे रोमांची देख घेवन तुझे उतर काळजांत बाळगून आनी मोतींत नियाडून सोडवणेची बोली तुका भेटू आमी दिसान दीस आयती जायशेंकू हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजा ओबारोया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोर पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कैदोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गेच्या राजा खातीर आपले जिवीत जेजूक भेटयले त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांदावळ आमी वाकांता आपल्या ओरोबाच्या पवित्रपणाक तो मनशा कुळा कापयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी याच जिविताक तूं आमकां चाकूंक दिताय देखून सगल्या देवदूतांनी भोगता सांगाती नेरोन थोरी आमी तुजी स्तोती गायता. Puvir, 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 dobaranzo sobresportu. Zorganizar poля tuja boj popan, uzogi tuka soj soj. Sonves voracina vieta takazoj, uzogi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धरून इंद्रिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हजी कूड. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रोगोत. पातकांचें बोगसोडें मेडच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारो उतोलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco God porgotoja. Sumia Jesu ami ondokata ani kauche nevieto title body tu boy bogoni so abi tuje बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागिवोन जुझे तिचो पोती, बागिवोन धर्मदुता, बागिवोन चेरोम आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगला, त्याच जेजू ओदार, पवित्र आत्म्याच्या एक कोरा सर्वपदवेदारा बापा सर्वंतरारी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
भाव भयणो, आमी जोण एकलो जावन आसा देवाच्या मोगाचो दाखा म्हणो आनी आज खातीर आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांतलीं बरीं फळां तो सदांच सोदता आनी आमकां आपल्याक बरीं फळां मेळचे खातीर आमची निगा घेवन हे मीस तो आमकां फावो करता. आपल्या उतराचो गिरास हो पवित्र कुमन्याव आमकां दिवन भाव भयणो, देव आमकां राखता, सांबाळटा आनी हाचे उद्देशी आमी बरीं फळां दिवची हीच ताची आस. ह्या आयच्या दिसाक, हे पोरबेच्या दिसाक आमच्या काळजान भितर सरतना हेंच देव आमचे लागीं मागता. म्हज्या उतराच्या उजवाडान बरीं फळां दितात तसलीं म्हजीं भुरगीं जायात. तर देवाक आमचो जबाब दिवन अशेंच करूंक आमी वावुरतल्या म्हूण ताका सांगून ताच्या पुताक ह्या पवित्र कुमन्याच्या रुपांतल्यान आमचे भितर येवकार दिवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटेले, आमची काकलूत कोण, काकलूत कोण. देवाची शिली संसाराचे पाप काटेले, आमची काकलूत कोण, काकलूत कोण. देवाची शिली संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा.
तुजे सोशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Zoi priti mogłosta, dojdę oczy rasa, dojdę oczy rasa. Zoi priti mogłosta, dojdę oczy rasa. Dojdę oczy rasa, ektaj kelian ekcita, amka Jesu mokan, Jesu amce lodos mor, alumbrade Zoi priti mogłosta, dojdę oczy rasa, dojdę oczy rasa. Zoi priti mogłosta, dojdę oczy rasa, dojdę oczy rasa. प्रार्थूया. सासनाच्या देवा, बाग्योन जेरुमाच्या सोमरोबा सुमोया तुझ्या उतरान आनी तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पुसली. ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनांत घेवंक आनी ताच्या प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासनाच्या जिविताक आमकां सालमती पावय. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मातशी बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमचे फिरगेचो आस्कारी बागीवन जेरोम हाची परब आमी दोबाज्यान समोरुमले. तुमकां सगल्यांक म्हजे वतीन, तशेंच फादर डायलन, फादर बेजल, फादर टॉमी आनी फादर टोनीच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतावन उनुनीत पोरबीं दिता. बागीवन जेरोम जेजूचो गोवाय जालो आनी खेरीत भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान आमकां ताणें ही गोवायकी दवरली. आनी ह्या दिसांनी होच गवळीक विशय आमच्या मनांत बाळगून आमी 10 मांदामेंत ह्याच देवाच्या उतरांतले आमच्या दोळ्या मुखार घेवन ह्या फाटल्या दिसांक जाय तो नियाळ आमी केलो आनी आमच्या जिवितांत हो संदेश बाळगून आमी जेजूचे गोवाय जावंक हो आमकां आयच्या दिसा आनी ह्या दिसांनी उलो जावन आसलो. तर हेंच म्हज्या आनी तुमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत घडचें, हेंच म्हजे आवडे आनी हेंच म्हजे मागणे तुम्हा जोण एकल्या पासत. देवान ह्याच भाग्यवंताचे विणुनीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालचो. हांव खेरीत भाशेन
काळजांतावन म्हजे दिनवास साठयता आमच्या मुख्य यादनिकाक ताणें आयज हो समारंभ पाळूंक आमकां ताणें आयज होयकार दिलो. फादर टोनी सालेमा हालींच जुनाच्या म्हयन्यांत तावन ताका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हूण आमच्या गोवळी बापान नेमला. जेन्ना आमी ताका ही विनंती केली ताणें उदारपणान आमकां होय म्हटलें. म्हणटच हांव देवाचो सुबाम आशिर्वाद ताचेर आवडेता. जी जबाबदारी जो वावर आमच्या कॉलेजीन विशीं आमच्या गोवळी बापान ताच्या हातान घातला तो ताच्या फुडारीपणा खाल सुफोळ जावंक हें आमचें आवडे. हांव खेरीत भाशेन तेच भाशेन सोयीक घेता आमचो फादर टॉमी 3.5 वर्सां आमच्या घरांत ह्या आमचे फिरगोजेंत तो जियेला. ताच्या बिस्पान ताचे लागीं मागलां जेन्ना सिरो मालाबार रायट ह्या रितींतली आमची भाव भयणां केरलायट मलयाली भाव भयणां जी आमच्या गोंयांत आसात उदी करून ह्या नॉर्थ वाठारांत उत्तर वाठारांत तांची सेवा करूंक हो आमचो यादनीक भाव आमच्या हांगासर आसा. आनी 3.5 वर्सां ह्या आमच्या घरांत आमच्या सांगाती ताणें सारल्यान ताच्या बिस्पाच्या हुकुमाक पाळो दिवन जेन्ना एक नवी इगोज तिवीच्या गांवांत बांदतात हो वावर फुडें व्हरच्या मनान लागशिल्ल्यान थंय ह्या वावराक आपलो हात घालूंक आनी तेंको दिवंक आनी तो सुपरवायज करूंक आयज सावन हो आमचो यादनीक भाव थियेच्या गांवांत वो लागींच आसनोच्या गांवांत रावूंक वेतलो. म्हणटच पयस ना तो लागींच आसा आनी हें आमचें घर ताका उक्तेंच ह्या 3.5 वर्सांक भावपणाच्या इश्टागोतीच्या नात्यान आमी हांगासर जियेल्या. सदांच ताच्या तोंडार एक हांसो आनी आमच्या गोवळीक वावरान ताणें आमकां जाय तो सहकार आमकां दिला. जावं कुमसाराक बसून जावं बेजिमेंटा वेळार वो दुसरो कसलोय आदार कितेंय तो ताचे लागीं मागलें गोवळीक नदरेन तो सदांच आयतो आसलो. म्हणटच हांव काळजान तावन ताचे आभार मानता. देवाचो सुबाम आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर आनी ताचे पोरजेचेर हांव मागतां. Dear Reverend Father Dennis, Reverend Father Dylan and Weisel and Father Simon, my dear loving MAPSA parishioners and friends. First of all, I wish you all a happy feast of Saint Jerome, the patron saint of this parish. Let his prayers intercede for us, especially to eradicate the pandemic from this world, and let the almighty hand of God hear his prayers and have all world be saved by this pandemic soon by his intercession. So now I stand before you to express my sincere gratitude to all Diocese of Goa and also especially Father Dennis, Father Dylan and Father Weisel and all of you. Do you know that 3.5 years I was staying here as a family, that more than a family, such a freedom I was experiencing from this community. While I crossing the Maharashtra border to Goa, I seen the board, "Welcome to Goa, the state of hospitality." I really experienced that hospitality because about Kerala it is said God's own country.
welcome to the God's own country. But now I say that God's gone country it has become. That God has gone. So, but the hospitality of this state is so vibrant, so excellent. I experienced it from the community of Mapsa. Wherever they have taken me, all the houses, and especially during the birthday celebrations, feast day celebrations in the communities, and other wedding anniversaries, all. I have visited so many houses with the priests. And there, the cordiality that I received from the family. So it's very, very amazing and marvelous. So the culture, the Goan culture of that hospitality is experienced. The first time I experienced the Goan culture in my life. So I really taken up by this, your gratitude and your respect, your love towards all the priests. And you have no any discrimination as shown that the outsider or insider or nothing. Loved me very much, especially fathers, so loved me and concerned me and so shown their respect and shown their love and concern to me. And so such a great goodness of you as experienced. So that I can't forget that one. I will be, so Father said, I will be nearby, always visiting you and not going far. So my bishop has asked me to move to the church, nearby the church, and continue the construction of the church. So I am going there. Otherwise, we could have continued more time. So this is an occasion to thank you all, your hospitality and love and concern, and the affection that you have shown to me throughout these 3.5 years. So my prayers be always with you, and your prayer also be with me. So I thank especially Father Dennis, Father Dylan, and for Vaisal giving me all these facilities here, all the concerns here, all the love of, and experience the new culture with a love and loving heart. So I express my sincere gratitude to Father Dennis and Father Dylan and Father Vaisal. And you know that many people helped me here, especially Diana, the cook here. So she taken care of the health of me and all of us. I sincerely thank her. And you know, the Violet was cleanliness, neat and tidy of my body was kept by cleaning my clothes. So sincerely thank to her. And Amavel and Pamela working the office, always helping me, and sincerely thank them. And also the sacristians, Anthony, Brycel, Bevin, Albert, Suva, all helping me a lot in my life here. And Susila also was cleaning here, also helping me a lot. And also I really experienced the cordiality of the catechism teachers. So I usually never come in contact with the catechism teachers and so on. While coming for the meeting and so on, they simply thank me also at the last. Simply that. I never know the children, nothing. So they thank me also. So such a loving. And any gift of Christmas gift, any gift they are distributing, they are given to me. So such a loving experience I had with the catechism teachers, but without any interaction with them. And also the Eucharistic ministers and liturgical animators all have a great love towards me. So such an experience I got from the different associations here. So I
express my sincere gratitude to you all. May God Almighty bless you, and my prayers be with you always. And pray for me also. And the people of Mapsa, they really loved. And wherever we meet each other, they greeted me and loved me. And wherever I gone, which of the families I have visited, so they all loved me a lot. So thank you to all sincerely, and let us all pray together for the eradication of this pandemic from this world. Let all world rejoice with the Almighty God. So thank you very much for your love and concern. And I will be visiting again you, and your prayers also requested. The church consultation is going on. So your prayers, valuable prayers, are requested by me. So let me extend my once again the real gratitude, the sincere gratitude to you. May God Almighty bless this occasion. Thank you very much. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, जेजू तुझ्या उपुरबाईच्या पुताचे नावी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आणि कुरपेन आम्ही तुका वंदिता आणि दिन वाचता, आणि तुका आमच्या त्रित्वीय देवाक आमचे समर्पण करता. जेजू आमच्या सुम्यांनी सोडवणारा बाग्योन जेरोमा वरवीं पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कर. दिसपोटीन देवाचे उतर वाचून तुका उदीक आनी उदीक आमी ओळखूंक पावूं, आनी तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचो भावार्थ जिवाड सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पसरावंक आमकां तूं कुरपेन भर. पवित्र आत्म्या, तूं प्रामाणीकपणाची झोर दर एका फिरगोसकाराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजे कुरपेन भरलोली बेसांवां देंवय. आमचे गोराबे तुजे भोगतीन पवित्र कर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो बाबार्थान उकोंड बोरबाशाची जिवाडायेन आनी मोगाचे एकचारान थिराय. आंकवार माये, स्वर्गींचे माये, आमकां सदांच तुज्या आसऱ्याकाल बाळगून दवर. सगळ्या वायटा विघ्नांतली, कोरोना व्हायरसाच्या पिडेंतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आमच्या दिसपट्या गरजांनी अदीक करून दूख कश्ट आनी संकश्टां वेळार तूं आमकां पाव, आनी बापाचो सुबा आशिर्वाद आमकां मेळय. आमेन. हे वेळार गुप्ती आमच्या काळजा मनांतल्यो काशा गरजो बाग्योन जेरोमा उदेशी देवाक उबारुया. हे सगळे आमचे आवंडे देवा बापाक उबारून आमी बापाचो आशिर्वाद मेळोवया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन तूं बोदोले, सर्वेस्पोर तुज्या तायेंसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. बाग्योन जेरोम चे पासत विनंती कर. त्याच भाग्यवंताचे मोजूतीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Sanjeevon आमच्या
Powitr pustokacia mogę, Sanjeru Ancheskarya, Powitr pustokacia mogę, Devautor Vatsungchiko, Deva Mogan Gatsapitu, Devautor Vatsungchiko, Deva Mogan Gatsapitu, Tarniacher Suzushiko, Valvoina Sorgar Pavoi, Tarniacher Suzushiko, Valvoina Sorgar